मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय खेळा मंत्री किरण रिजिजून घेतलो 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाचो नियाळ. सर्त यशस्वी जातली, केंद्रीय मंत्र्यान उक्तायलो हवेस. भौशीक बांधकाम खात्यातली कंत्राटी पद्धत करतले बंद. कंत्राटी कामगारांक 1 एप्रिला सावन सोसायटी अंतर्गत घेतले कामाक. मुख्यमंत्र्यान दिले आश्वासन. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वेल्यान डिचोलेन बोवाळ. काँग्रेस फुडारी मेघश्याम रावतान लासयली नरेश सावळाची प्रतिमा. रावता सयत 6 जाणांक पुलिशेन केली अटक. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचेर भासाभास चालूच. फोंड्या काढली रॅली. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. भौशीक बांधकाम खात्यातल्या कंत्राटी कामगारांचो 20 वर्सांचो वनवास 1 एप्रिला सावन काबार जातलो. भौशीक बांधकाम खात्यातली कंत्राटी पद्धत रद्द करतलो. तशेंच 1 एप्रिला सावन कामगारांक सोसायटी खाला सेवेत घेतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिला. फोंडेच्या 27 MLD उदका प्रक्रिया प्रकल्पाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयरो म्हूण तो उलयतालो. नोकर भरती आयोगाचे नेम पास जावपाच्या मार्गार आसात. हे नेम पास जातकूच सरकारी नोकर भरतीची जायरात दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकां पयलींच ही जायरात येवपाक शकता खंय. पळयात मुख्यमंत्री नोकर भरते विशीं कितें म्हणटा तो. सिस्टमांतल्या कारणान PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर घेतालो, म्हणजे ताका आमी डेली वेजीसचेर कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट करता. तो आपले कमिशन दवरतालो आनी तांकां पेमेंट करतालो. म्हाका दिसता भायर रावले भुरगे अजूनय आसतले जे म्हणटाले 3 म्हयने पगार मेळोंक ना, 6 म्हयने पगार मेळोंक ना. हांव एक गजाल मुद्दामून सांगता, 1 एप्रिलाच्या उपरांत हांकां ही समस्या उरची ना. आमी हांचो पुराय प्रश्न जो आसा हे सोडयतले. देर इज एन वन टायम सोल्युशन. PWD जितके म्हणून भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात त्या सगळ्या जाणांक म्हणजे ऑलरेडी सोसायटीन घेवपाचो डिसिजन ऑलरेडी आमी घेतला. आमी म्हटला की PWD लेबर कॉन्ट्रॅक्टर हो बंद करचो म्हटला, कारण लेबर कॉन्ट्रॅक्टरान गोंयकार भुरगो जो काम करता ताका ज्यो मिनिमम वेजीस मेळपाक जाय आसल्यो पयलीं त्यो मिनिमम वेजीस सुद्दां मेळनाशिल्ल्यो. सरकाराच्यो नोकऱ्यो एडवर्टायज जातल्यो. म्हणजे बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कदाचित म्हणजे जिल्हा पंचायतीचो कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं बी म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे रुल्स रेग्युलेशन्स ऑलरेडी पास जावपाच्या मार्गार आसा. ते जर पास जाले आसत जाल्यार ताज्याय पयलीं मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो ह्यो एडवर्टायज जातल्यो. लोकांक 24 वरां उदक दिवप सध्या तरी शक्य ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. कित्याक तर ते खातीर जाय आसलेली साधन सुविधा उबारपाक वेळ वतलो. गोंयांत उदकाच्या वांटपाची सिस्टम आसपाक जाय. पिवपा खातीर प्रक्रिया केल्ले उदक आनी बाकीच्या कामां खातीर प्रक्रिया करूंक नाशिल्ले उदक दिवपाची सिस्टम आसपाक जाय अशेंय ताणें सांगलें. आमी म्हणटा 24/7 दिवपाक जाय. इट इज आत्तां तरी पॉसिबल ना, कारण आमी ज्या पद्दतीन मिनिस्टराचें म्हणणें बरोबर आसा, कारण आमी आत्तां म्हटलें जाल्यार शेवटी ताका सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां रेडी करपाक जाय. आतां म्हटल्यार नवीन प्लांट आमी पर्वरी, अस्नोडा, पाडोशा, तुया, चांदेल, काणकोण हे नवीन प्लांट ऑलरेडी आमी सुरू केल्या. ताका लागून म्हाका दिसता गोंयांत सिस्टीम ना, म्हणजे रॉ वॉटर आनी प्युरिफायड वॉटर दिवपाची सिस्टीम खरें म्हणजे करपाक जाय. तुमकां रॉ वॉटरय वेगळो रेट, म्हणजे ती एक्चुअली डबल पायपलायन घालची पडटली. तशें जालें जाल्यार आमचे कडेन ती सिस्टीम आसली जाल्यार मागीर गाडी धुया आसली, भाटां शिपां आसली, सगळें करा आसलें. जे 2.5 रुपयाचें आमकां 15 रुपयान लिटर उदकाक 15 रुपया क्युबिक मिटराक खर्च जाता, तें उदक आमी वेस्ट करून उपयोग ना. फाटल्या 15 वर्साचें लोनूय आतां फारीक करता हांव. हांवें तें काडून पळयलें. म्हणजे ताजो इन्स्टॉलमेंट जो आसा आमचो हो आमकां जवळपास 2 ते 2.5 हजार कोटी रुपया आमी वर्साक फारीक करता. एवरी टायम आमी पर मंथ जर 200 कोटी जर घेतले आसत ओके, किंवा 300 कोटी जर घेतले आसत तितकोच इन्स्टॉलमेंट फारीक करता. विच इज द बॅकलॉग. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आमकां न्याय दियात. आत्महत्या केल्ल्या मेर्शेच्या आदल्या सरपंचाच्या कुटुंबान मागणी केल्या. प्रकाशाच्या आत्महत्येक जबाबदार असलेल्यांक अटक केल्या बगर ताची कूड ताब्यात घेवचे नात अशें तांचें म्हणणें. तशेंच ही केस क्रायम ब्रांची कडेन दिवपाची मागणी तांणी केल्या. प्रकाशाची सतावणूक करपी विल्सन गुदिनो हो मंत्री मॉविन गुदिनोचोच भाव आशिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकान स्वताचेर गुळी मारून शुक्रारा आत्महत्या केल्ली. विल्सन गुदिनो आनी ताहिराच्या सतावणुकीक लागून आत्महत्या करता असो पोस्ट ताणें व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर घातलेलो. हे विशीं प्रकाशाच्या घरातले कितें म्हणटात ते पळयात.
विल्सन गोतिनो आनी ताहीर म्हणून तांकां सारके तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे आनी आमकां जस्टीस जाय आनी मॅटर सगळी व्हरून क्रायम ब्रांचाक सोंपोवपाची तुमी व्हरून फक्त मॅसेजीर घातले तेणी सारकी धमकी दिवन दवरले तेणी सारके इतलेंच जाय म्हाका तांकां अरेस्ट केल्या शिवाय आमी बॉडी हाडचे ना कशी सांगून पूण हॅरेसमेंट करता Harassment 100% शुअर मुवीन गोदिनो हांगा सायडीक एक प्रॉपर्टी घेतल्या तेज्या भावान विल्सन गोदिनो हांगासर आसा ते प्रॉपर्टी मॅटराक लागून दे वॉज तेजे कडल्यान 45 लॅक्साचो डिमांड करताले आनी कंटिन्युअसली ताका हें येतालें कॉल आनी ही वॉज इन टेन्स भावान म्हजें सुसायड करून हे भावाक म्हज्या मारला म्हाका न्यूज कळ्या उपरांत ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांचेच्या वतीन तेजी इन्व्हेस्टिगेशन केली वता ओके ऑलरेडी बाकी सगळे तेजी थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन केली वयतली तेजो एक सोमार पर्यंत म्हाका दिसता थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत रिपोर्ट येतलो पण तेजो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आहा पळय 5 सांजचो पर्यंत येतलो मेर्शेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय खेळा आणि युवा व्यवहार खात्याचो राज्यमंत्री किरण रिजिजून शेनवारा 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाचो नियाळ घेतलो. ही खेळा सर्त यशस्वी जातली असो हावेसय केंद्रीय मंत्र्यान उक्तायलो. राष्ट्रीय खेळा सर्त 20 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबरा मजगती जावपाची असलेली. गोंयांत जावपाशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजन नियाळा विशीं घेतलेले बसकेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. खेळा सर्ती खातीर निर्माण केल्ल्यो सुविधा, रावपाची वेवस्था, येरादारी, व्हॉलंटियर्स, वैजकीय सुविधा आनी डोपिंग टेस्ट तशेंच हेर सुविधांची पळोवणी केली. राष्ट्रीय पांवड्यार आयोजीत केल्ल्या सायक्लोथॉनाचें किरेन रिजिजूचे हस्तुकी उक्तावण जालें. तशेंच नावेलेच्या इंडोर स्टेडियमाचेंय ताणें उक्तावण केलें. How is the preparations as far as? See, National Games is already awarded to Goa, Yeah. but due to some issues which was not deliberate, it got little delayed. But now the new Chief Minister, Dr. Pramod ji, has already taken up in a war footing. Preparations are going on in full scale. I'm taking a review meeting also today, and we will ensure that the upcoming National Games in Goa would be one of the best ever National Games in India. That I can assure because our Chief Minister is very committed to make Goa a sporting state, to make Goa a fit state, and to organize the National Games in the best possible professional manner. I am very happy to have such Chief Minister, and from the Government of India's side, I will extend full cooperation to the Goa state for organizing the National Games. As far as funding and all, whatever the state We government will do needs, whatever is to be done. National Games are funded through the Finance Ministry. if more required, sir. We will work together. We will work together. Okay, thank you. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुधारित नागरिकत्व कायद्या आड देशभर वातावरण तापलां. देखून कायद्याच्या बाजून तशेंच ताचे आड पुराय देशभर भासाभास जायत आसा. शेनवारा CAA, NRC आनी NPR कायद्याचेर जाल्ले चर्चे वेळार कांय उलोवप्यांनी केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाक हरकत घेतली. धर्माच्या आदाराचेर कायदे लागू करप योग्य न्ही अशें तांणी म्हळां. जाल्यार कांय जाणांनी केंद्र सरकाराची बाजू उखलून धरली. पळयात पुराय बातमी. गोवा स्टडी ग्रुपान ह्या चर्चा सत्राचें आयोजन केल्लें. धर्माच्या आदाराचेर बेकायदेशीरपणान जावपी स्थलांतरणापासून दरेक देश आपले संरक्षण करपाक सोदता हो विशय ह्या वेळार चर्चेक आयलो. आदोगाद पराग राव, क्लिओफात कुतिनो आनी आसिफ हुसेनान हे चर्चेत भाग घेतिल्लो. Nowhere in the world I have seen any citizenship being decided based upon religion. Even Pakistan or Bangladesh, they are theocratic states. Even there you have citizenship which has no religious basis. Second part is, nowhere in the world do any country requires its citizens to prove its citizenship retrospectively. These things, the principal citizenship was based upon birth. Sometime back when the attack on Nankana happened, the government said, see, CAA would have helped them. How would CAA help them? They have already frozen the date to 31st December 2014.
If the idea is to help those from our borders, then we share borders with Nepal, China, Myanmar, Sri Lanka. If we are helping the undivided country, then Afghanistan is not part of our country. It is a great humanism principle. It is humanitarian to help those who are persecuted. But humanism cannot be selective. Humanitarian principles cannot be selective. You can't have religious borders for humanism. It is according to me, this law which selects those who are persecuted based upon their religion and then tell us that your religion is a majority there. So Article 5 gives you the citizenship by domicile and birth up to the commencement of Constitution. 7 does not give you, 6 gives you deemed citizenship if you satisfy those criteria. What is the effect of CAA 2019? Does it take away anybody's citizenship? Now, as I said earlier, and that is why I am emphasizing again, that Article 5, Section 3 is all encompassing. Nobody takes away anybody's citizenship and anybody can fit into this. So, this is not a question of taking away somebody's citizenship, but taking a class of illegal immigrants and giving them benefit or opportunity to apply for citizenship under 5 or 6. The argument should be and could be that none of these provisions should affect a bona fide Indian, Muslim or any person from any religion, and which in my respectful opinion certainly does not affect. Every country zealously protects itself from illegal migrants. Illegal migrant, whether he is a Hindu, Muslim, Catholic or whoever it may be, has to go if you have just come for economic reasons or if you have come for educational reasons or for employment or for business prospects. मजगती फोंड्यात सुधारित नागरिकत्व कायद्याआड रॅली काढली. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावेल्यान नवीन वाद उपरासला. हे खेपे थळावो काँग्रेस फुडारी मेघश्याम रावत आणि डिचोली बचाव अभियानामदी वाद निर्माण जाला. शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपावेल्यान मेघश्याम रावतान आदलो आमदार नरेश सावळाचेर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर अभियानान मेघश्याम रावता सयत हेरां आड पुलिशेन कागाळ केल्ली. उपरांत दिवचल पुलिशेन मेघश्याम रावता सयत हेर 5 जाणांक अटक केल्या. ह्या बोवाळा उपरांत डिचोली बचाव अभियानान मेघश्याम रावत आणि हेर कांय जाणां आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली. हे कागाळीची दखल घेत पुलिशेन 6 जाणांक अटक केल्या. दिवचल पुलिशेन 143, 145, 504, 506 ह्या कलमा खाला मेघश्याम रावत, मनोज नायक, भूपेंद्र मळीक, नितीन परब, सदा घाडी आणि दर्शन रावताक अटक केल्या. काल सांजे वेळार 5:30 वरांचेर मेघश्याम रावत तशेंच ताचे साथी हांच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजच्या पुतळ्या समोर हे निदर्शन केले. बेकायदेशीर जमाव जो केलो ताच्या विरोधान म्हणजे न्याय मागपा खातीर आमी तांची पोलिसेन कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आयज 6 जाण तांचे अरेस्ट जाल्ले आसा आनी तांकां आयज कोर्टा समोर हजर करतले आसा. हांव पोलिसांची तोखणाय करता की तांच्यांनी आमच्या विनंतीक मान दिवन आमी जी कंप्लेन दिल्ली आसा तिचे मान दिवन तांच्यांनी तांकां अरेस्ट केल्या बद्दल हांव तांचे पोलिसांचें कौतुक करता आनी तांकां बरो दर्जे हे दिवचे, शिक्षण दिवचे अशें आनी तांकां एकदां विनंती न्ही तांकां आमी सांगूंक सोदता. तुमच्या धमकीक आमी भीक घालिना. तुमकां जर हिम्मत आसा आतां 24 वरां उपरांत जर तुका जर कोर्टान जर सोडलो आनी जर आसा जाल्यार तूं आमच्या समोर यो, आमी तुका कितें तें शिकयता. काल रातचे नरेश करकरे जे बिचोली बचाव अभियान यांचे सेक्रेटरी ते काल कंप्लेंट दिली की त्यांचो लिडर एक्स MLA नरेश सावळ यांका
निकशाम रावत आणि अदर्स त्यांनी ॲब्यूज केले आणि फुडें तलवार दाखोवन तांकां जिते मारपाची धमकी दिली जर तर त्यांनी 24 वरांचेर माफी मागूंक ना जाल्यार म्हणजे मागीर आमी केस रजिस्टर केली आणि काल रातचे नितीन परब आणि मनोज हांकां अरेस्ट केले. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक लागून लोकांक त्रास जाता देखून तो पुतळो काडचो हे विशीं नरेश सावळान भौशीक बांदकाम खात्याक पत्र बरयल्लें. ताका लागून मेघश्याम रावत चाळवल्लो. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या कडेन एकठांय येवन ताणें सावळाची प्रतिमा लासयल्ली. तशेंच ताका आव्हानय दिल्लें. कोण दिला जेन्ना जर लाग मराठी तुका गोंयांत सोडून धांवचें पडटलें खंयच्या बिळान तुका रुकचो पडटलो न्हू तो तुका चिंतचें पडटलें आनी आतांय तुका चिंतचें पडटलें तुका खंयच्या बिळान वचपाचें तें. तुका ओपन चॅलेंज दिता हांव हांगा एकटो येता आनी तूं एकटो यो तलवार काडुया कोणाच्या क्षत्रीय रक्तान तलवार कोणाची चलता न्हू ती पळोवया आनी तुका दाखोवन दिता शिवाजी महाराज कितें तें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मिरामार दर्या वेळेर जेटी ना देखून पर्यटकांक मानवी भोंवडावन हाडपी बोटवाल्यांक ह्यान फुडें मिरामार दर्या वेळेर बोट नांगरपाक मेळची ना. शेनवारा जाल्ले बसकेत पणजेन महानगरपालिकेन निर्णय घेतलो. पे पार्किंगेच्या कंत्राटदाराक पयशे फारीक करपाक आडखळी येतात देखून पे पार्किंग लागू करप शक्य नाशिल्ल्याचें महापौरान सांगलें. तशेंच कार्निवल 22 फेब्रुवारीक आयोजीत करपाचो निर्णय जाला. शेनवारा जाल्ले पणजे महानगरपालिकेचे बसकेत वेगवेगळे निर्णय घेतले. पे पार्किंगेच्या कंत्राटदाराक पयशे फारीक करपाक आडखळ येता देखून पे पार्किंग इतल्याक लागू करचें ना अशें महापौर उदय मडकेकारान सांगलें. ज्या जाग्यार जेटी बांदलेल्यो आसा थंय शिफ्ट करच्यो. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान जावं टुरिजम डिपार्टमेंटान जे जेटी खंय खंय आसा आतां ती सांता मोनिका जेटी म्हणटा थंय तुमी शिफ्ट करा पूण हांगा न्ही हांगा आमी अलाव करपाचें ना. ऑलरेडी आमी इमिजिएटली आमी कलेक्टराक पुलिशेक डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आमी लेटर करतले आमी हांगा अलाव करपाचें ना. आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक जावं टुरिजम डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हांगासल्यो व्हरच्यो. आमचे पे पार्किंगेचे इशू आसलो. पे पार्किंगेचो जाला कितें कोणें टेंडर घेतला पळय तो 1,62 लाखाक टेंडर तेणें घेतला 3 वर्साक म्हणजे म्हयन्याक तेणें 4,50,000 भरूंक जाय. तेजेर ताका सेकंड बिडर आसलो तो 1,10 लाख पूण हायस्ट बिडराक 1,62 लाखाक तो हे जालो. आतां आमचे बिडींग हेजेर हें आसलें आमच्या टेंडराचेर हें आसलें की 10% तेणें बीड एमावंटाचेर बँक गॅरंटी दिवंक जाय आनी 60% बीड एमावंटाचेर तेणें हें बँक गॅरंटी दिवंक जाय आनी डिपॉझीट दिवंक जाय 10%. आतां जाला प्रॉब्लेम कितें 60% तेजे बीड एमावंटाचेर जाता नियरली कम्स टू 96 lakhs. तेणें आमकां रिक्वेस्ट केली की आपूण एका वर्साची हें भरता आनी ती सेक्युरिटी डिपॉझीट कम्स टू 50 lakhs म्हणजे ऑलमोस्ट एका वर्साची आमचे कडेन तेजी डिपॉझीट उरता. पूण कावन्सिलाक आज आमी एडवोकेटाचें हें जाल्या प्रमाणे कावन्सिलूय आज कोण रेडी जाल्लें ना की तेणें बीड एमावंटाचो एग्रीमेंट त्या प्रमाणे भरूंक जाय म्हणून. मागीर तेणें सेकंड ऑप्शन दिला की 30 days आपल्याक टायम दिवचो. आमी हिरा पेट्रोल उजो पेटला पळय थंयचे आमी जो आमची JCB पिड्ड्यार जाल्या मागीर एक आमचो हें जाला ते आमी इन्शुरन्स बी केला आनी त्या बदलाक आतां आमकां JCB घेवंक जाय. ते JCB आमी प्रपोज केला नवी घेवपाक इन्शुरन्स कितें पयशे आमकां मेळटले आनी आमी आनीक पयशे घालून आमी एक JCB घेवपाची ते केला. कार्नावाल फ्लोट 22 तारखेक पणजेन आनी आमी ओल्ड रूट आमी प्रपोज केला आनी चड करून तो ओल्ड रूटूच जातलो. डॉन बॉस्को स्कुला कडल्यान काडलेल्या गाड्या विशीं 5 फेब्रुवारीक निर्णय घेतले अशें महापौरान सांगलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मुरगांव मतदारसंघाचे मतदार वेळेरेंतल्यान 1,400 मतदारांची नांवां काडून उडोवपाचो प्रकार चालू आसा. काँग्रेसीन शेनवारा आरोप केलो. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाच्या आदेशाक लागूनच ही नांवां काडून उडोवपाचो प्रकार चालू आशिल्ल्याचो आरोपय गोंय काँग्रेस प्रदेश समितीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान केला. तांची नांवां मतदार वेळेरेंतल्यान काडून उडोवपा विशीं मतदारांक कल्पना लेगीत ना अशें ताचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर वेंचणूक आयोगा कडेन उलयतलो अशें संकल्प म्हणटा. भाजपाक विरोध करप्यांचीच नांवां काडून उडोवपाचो प्रकार चालू आसा जाल्यार 750 जणांच्या नांवांचो मतदार यादीत समावेश केला. मतदार यादीचेर नांव चडयल्ले हे लोक मूळचे खंयचे हे विशीं तांकां म्हायती जाय. गरज पडल्यार ह्या विशयाचेर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतले अशें ताणें सांगलें. ती आयज एक म्हत्वाचो एक इम्पॉर्टंट इशू आसा जे स्पेशली फक्त आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा आनी ती म्हणजे वोटर लिस्टांसून
जी नांवां आसा ती डिलीट जावपाक लागलेली आसा. सो डिलिटेशन्स ऑफ नेम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीसून चालू जावपाक लागलेली आसा. तांकां BLOकूय कितें रिक्वेस्ट करता, तुमी हेज्या प्रेशराचेर येवन तुमची जी ड्युटी आसा ती ड्युटी करा. असले प्रेशराचेर तुमी बळी पडनाका. कित्याक अशें जर जालें जाल्यार आमकां फुडलो स्टेप आसा. हांवें काल मामलेदाराकूय जॉयंट मामलेदाराकूय सांगलेलें आसा कितें जर तुमी जर आमकां सपोर्ट करना आनी हे जेन्युअन केसीस जी आसा तांकां जर तुमी सपोर्ट करना जाल्यार आमी इलेक्शन कमिशना कडेन वयतले म्हणून आनी थंयसर आमी आमची कंप्लेनी फायल करतले म्हणून. सड्यावेलो नागरीक खूब वर्सां आहा आमी हे असले घाणेरडो धंदो केन्नाच जावं ना शेख हसना सामान सुद्दां. आनी शेख हसन कोणाचेर रिवेंज घेवन जातालो आनी तो कोणाचेर अशें पत्रपण दवरून जातालो. आतां ह्या ट्रीन ट्रमाचेर आमचो स्थानीक आमदार मिलिंद नायक हे असले घाणेरडी धंदे करपाक लागला. कारण हे सारकें न्हू. आज आमच्या भावबंद आज मायनींग बंद असल्या कारणान सगळे भायर गांव वयता, भायर इंडिये भितर खंय खंय वयता 8-8 दीस म्हयन्यान येयना. आनी येतकूच तांकां कळटा की आपले ह्या लिस्टा वयले नांव कट जाल्यार आपल्या इलेक्शनाक जावं कॉन्सुलर इलेक्शनाक आपल्या रायट ना. BLO हातून तो कांयच इनवॉल्व ना. हातून तेजे कार्यकर्ते तेजे कॉन्सुलर हे इनवॉल्व जातात आनी फॉर्मां वयतात. रातचे दनपारां कोण नासता पळोवन फॉर्मां भरतात आनी सायन मान BLO कडेन दिता. BLOक म्हणटा हे व्हरून तूं मामलेदारा व्हरून दी. हे चुकीचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तरी मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो. ये देखिए भैया, ये देखिए हम अभी गोवा में आए हुए हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत ही शोर हो रहा है भैया और कुछ दिख भी नहीं रहा है. इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना गोवा में आए. गोवा में मैंने सबसे पहले देखा हमारा अटल सेतु. ये अटल सेतु बनने में 5 साल लग गए भैया. लेकिन अगर हमारी सरकार होती तो हम एक कितनी बड़ी मशीन बनाते. यहां से सीमेंट डालो, वहां से पुल अपने आप निकलता. और एक बात मैं स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं. गोवा में मुझे प्याज बहुत ही सस्ता वाला दिखा, इसलिए मैंने वो 20 रुपए में खरीदा भैया. घर जाकर अगर देखा तो वो सिर्फ बाहर से प्याज था, अंदर से टमाटर. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ. गोवा की रस आमलेट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर जो पणजी के मार्केट में जो रस आमलेट मिलती है वो मैं खाऊंगा. बहुत अच्छी लगी. लेकिन जो रस आमलेट बनाते हैं उनके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा. आपको रोस्ट और आमलेट दोनों अलग अलग तरीके से देना चाहिए, क्योंकि जब आप रोस्ट और आमलेट दोनों साथ में देते हैं वो आमलेट और रोस्ट मिक्स हो जाता है और ये आमलेट किसके अंडे का है ये पता नहीं चलता है. इसी के साथ गोवा में जो आपके जो रवि नायक जी है, ये मेरे पसंदीदा पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो जो ऐसा ये जो करते रहते हैं भैया, ये हमें बहुत अच्छा लगता है. और एक बात, पहले हमारे पास गोवा में 2 बाबू थे, आज एक भी नहीं है, सब चले गए. इसी के साथ मैं आज गोवा छोड़कर चला जाऊंगा. आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, हम यहां पर आए थे और गोवा देखकर गए थे. बहुत बहुत धन्यवाद.